नमस्कार आणि योगार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभे काळांतल्या ह्या लायव्ह कार्यावळीत जेन्ना विधानसभेचो ब्रेक जाता तेन्नाचे दी ब्रेक अवर आणि ह्या ब्रेक अवराक आमी आदले दिसाक विधानसभेत जे डिस्कशन जाल्लें ताच्या एक विशय घेवन ताजेर चर्चा करतात. हांगा फाटली शुक्राराक जे डिस्कशन जाल्लें तातूंत खुबश्यो गजाली आयिल्ल्यो चर्चेक. तातूंत एक महत्वाचो इश्यू आयिल्लो तो म्हणजे लाडली लक्ष्मी ही जी स्कीम सुरू केल्या त्या स्किमीच्या संदर्भांतल्यान खुबश्यो गजालीचेर चर्चाय बी जाली. ही लाडली लक्ष्मी स्कीम जी आसा ती चली भुरगे 18 वर्सांचे लग्नाचे जातकर मागीर उपरांत लग्न जाता तेन्ना रजिस्ट्रेशन जातकर ताका 1 लाख रुपया मेळटा अशी तरेची ही स्कीम सुरू जाल्या. ह्या स्किमीच्या संदर्भांतल्यान चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा 2 मानेस्त आसात. तातूंतल्यो पयले आसात भारतीय जनता पक्षाच्यो एक खडेगांठ कार्यकर्ते आनी त्याच बरोबर पणजी महापालिकेची महापौर वैदेही नाईक. आणि दुसरी आमचे बरोबर आसा जी बायलांच्या चळवळी भितर श्रीमुक्ती चळवळी भितर कितलीशीच वर्सां वावुरतात त्यो बायलांच्यो साद ह्या संस्थेच्यो मुखेली सबीना मार्टिन्स. तुमकां दोगांयक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. वैदेही बाई, तुमी पयलीं सांगात की ही जी स्कीम आसा ह्या स्किमीचेर कांय प्रमाणात खुबशी तुमी विधानसभेची पळयलें आसतलें, कांय ऑपोजिशन जालें, थोड्यांचे फॉर्म दिनात आनी कितें अशें. पूण मुळात जी ही स्कीम आसा ताचेर आमी आज डिस्कस करपाक सोदतात. ताजी इम्प्लिमेंटेशनाचे हाजेर चड न्ही. ही स्कीम अशे तरेन सांगली की मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान की फिमेल फिटिसायड जी आसा, चलयांची भ्रूण हत्या म्हणजे गर्भां भितरच हत्या जी आसा ती हत्या थांबोवपाच्या दृश्टींतल्यान ही स्कीम आमी सुरू केल्ली आसा अशें. तुमकां दिसता की ही स्कीम तशी तरेची आसा आनी तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो, साध्य जातल्यो? 18 वर्सांचेर आज चलयांक जेन्ना तुमी दितात तातूंतल्यान चलयेची भ्रूण हत्या थांबतली? आमी म्हणटात चलयेची भ्रूण हत्या ही जी स्कीम आसा की कितले प्रमाणान ह्या विशयाक हें जावं शकता, सोल्युशन म्हणून जावं शकता. तर भ्रूण हत्या जावं जी रेशियो चली आनी चलयांचो जो रेशियो मेल फिमेल रेशियो हो जो हळूहळू कमी जायत आसा, म्हणजे चलयो कमी जायत आसात, ताका लागून जे खुबशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसात ताका लागून ती आमी म्हणटात की भ्रूण हत्या अशें हें एकूच कारण अशें न्ही ह्या गोश्टी. तर खुबशीं कारणां ताजे बरोबर आसात की तातूंतलें एक लेट मॅरेज खुबशे कारणां बरोबर हांव म्हणटा. कित्याक गोंयान स्पेशली गोंयान जेन्ना आमचे चडशे लोक गोंयकार सुशिक्षीत आसात आनी आमचो जे तरेन भ्रूण हत्या भायल्या स्टेटींनी जाता, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ह्या जाग्यांनी आमी पळयल्लें आसा की मोठ्या प्रमाणाचेर भ्रूण हत्या जाता. तशी परिस्थिती गोंयान आसा अशें हांव म्हणूं शकना. पूण कितें आसा, जो रेशियो कमी जाता ताका हांव म्हणन की तातूंतलेच एक आनी एक रिजन म्हणून की लेट मॅरेजीस होय एक विशय आसा. आनी ताका रिलीफ अशें करून हे लेट मॅरेजीस कित्याक जातात तर ताकाय बी वेगवेगळी कारणां आसात. आनी त्याच बरोबर एक तातूंतलें मेन रिजन म्हणटात तें की ते चलयांक जावं तांकां पेरंट्सांक पयशाची कमतरता आसता. ताका लागून ही स्कीम जी चीफ मिनिस्टरांनी आमच्या तकलेन विशय धरून काडलो की ही एक इमिजिएट रिलीफ मेळचो की लग्नाच्या वेळार तांकां मेळचें, हो विशय तकलेन धरून तांणी ही स्कीम फुडें हाडिल्ली आसा. सबीना, ह्या गजालीचेर तुवें बरयलांय बी आनीक यू हॅव एक्सप्रेस्ड अ लिटल डिफरंट कायंड ऑफ ओपिनियन, मातशी वेगळी तरेची ओपिनियन ह्या सगळ्या गजालीचेर दिलां. ही स्कीम एक म्हणजे फिमेल फिटिसायड थांबोवपाक शकतली काय कितें जी मुख्यमंत्री सांगतात, आनी त्याच बरोबर आतां वैदेही बाई सांगता ते भशेन लेट मॅरेजीस वा रिलीफ आनी कितें ह्या दृश्टींतल्यान ताचो उपयोग जातलो काय कितें? हे जे फिमेल फिटिसायड पळय आसा, म्हणजे जे चलयांची संख्या कमी जाता ते तर कमी करपाक जाय. तो एक असो समज आसा की बायलांचेर अत्याचार जाता, तांकां डावरी दिवचे पडटा आनी एक तो फॅमिलीचेर एक कशें एक वजन कशें बोज कशें जाता आनी म्हणून चलयो नाका ही चलयांचेर डिस्क्रिमिनेशन जाता गोंयान. आनी जेन्ना एक चली मनीस जाता, चलो जालो की दुसरे भुरगे सेकेंड चायल्ड करपाक वचना. आनी जेन्ना चली जाता आनी परत चली जाल्यार चलयांक आतां प्रेग्नन्सी टायमारूच चॅक करता आनी फिमेल फिटस अबॉर्शन जाता. सो हाका लागून संख्या कमी जाला. आतां आमकां तर चलयांची संख्या वाडोवपाक जाय जाल्यार बायलांचेर जे अत्याचार जाता ते आमी थांबोवपाक जाय.
आनी म्हाका दिसता की आनी जे लेट मॅरेज जे आमी म्हणटा ती लेट मॅरेज इज एक सेपरेट विशू. ताका लागून चली कमी जाता अशें म्हाका दिसना. लेट मॅरेज बायलो आतां चलयो शिकता, कामाक लागता आनी मागीर लग्न जाता. सो वीच इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे ल्हान वयांतले लग्न जावप आनी लेट आतां सामकी कोण लेट आउट ऑफ चॉयस पडे कोण लग्न जायना, दॅट्स अ सेपरेट इशू. सो ही जी स्कीम जी स्टार्ट केला ती ॲट द टायम ऑफ मॅरेज दिल्या ना. ॲट द टायम ऑफ मॅरेज आनी फिमेल फिटिसायडाचो हाका संबंद ना. कित्याक आतां तर आमकां संख्या वाडोवपाक जाय जाल्यार जेन्ना एकटे भुरगे जल्माक येता, चली भुरगे जल्माक येता तेन्ना ते पयशे ताजे फिक्स डिपॉझिटान वचपाक जाय. आनी ती चली व्हड करपा खातीर ताका गूड न्यूट्रिशन. आतां आमचे सगळे बेबीज पड जाता ते लो बर्थ वेट बेबीज ते कमी जावपाक जाय, शिक्षण मेळपाक जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज हें जावपाक जाय. आनी मागीर व्हडलें जातकूच ही जी आमची जी प्रथा सेक्शुअल अब्यूज आसा, डावरी सिस्टम आहा ही थांबोवपाक जाय, वायफ बिटींग आहा ती थांबोवपाक जाय. आनी तेन्ना आमी एक ह्या वातावरणान आमी चलयांक बेसिकली सबिना सांगता ते हातूंतल्यान खरंच एक कडेन खरपिची दुसरे कडेन वा मराठींतल्यान एक म्हणणें आसा की आग रामेश्वरी आनी बंब सोमेश्वरी अशें तरेचें हें आसा. उजू एक कडेन लागला आनी तुमी उपाय वेगळोच सोदून काडला ह्या गजालीचेर. ना अशें म्हाका दिसना. कित्याक ताणें म्हणलें की लेट मॅरेजीस हें कारण जावंक शकना, पूण हें जावंक शकता कित्याक फर्टिलिटी हळूहळू कमी जाता. त्याच भशेन कितें जाता लेट जातकर लग्न जातकर एक भुरग्याचेरूच ती स्टॉप करता. आनी चली जाली, चलो जालो जाल्यार बरें आसा, फुडें चलयेचे चॉयसाक वचना तोय एक विशय आसा. पूण कितें आसा आमची समाज वेवस्थाच अशी आसा की हांव म्हणन की पुरुश प्रधान म्हणटात तशी आमची समाज वेवस्था. कितलाय म्हणा तुमी की एम्पॉवरमेंट, वुमन एम्पॉवरमेंट हें तें सगळें आमी म्हणटात, पूण तें सगळें बुकानूच उरता, जावं पेपरार उरता, जावं डिस्कशनान उरता. म्हाका एकूच गजाल सांगात तुमची ह्या हातूंतल्यान की समाज वेवस्था इतली कितली अशी तरेची आसा की त्या हातूंतल्यान कितलेंय जरी उरयलें विमेन एम्पॉवरमेंट ती कमी जावची ना. वेवस्था तशी आहा. ती वेवस्था मुखार व्हरपाची पळोवपाचें अशी तरेची काय विमेन एम्पॉवरमेंट जावपाचें पळोवपाचें. कित्याक ह्या हातूंतल्यान ही जी आतां स्कीम आसा तातूंतल्यान ही जी चुकीची कांय गजाली आसात की चलयेच्या लग्नाक पयसो खर्च करपा जाय आनी कितें करपा जाय, जोत दिवपा जाय आनी कितें दिवपा जाय, ह्यो गजाली सरकार बुस्ट दिता ह्या लाडली लक्ष्मींतल्यान. न्ही, सरकारान एक पळयलां की जेन्ना चीफ मिनिस्टर इलेक्शनाच्या पयलीं सगळे तळागळान भोंवले तेन्ना तांकां जे समस्या लोकांचे भितर दिसल्यो ताणें जशें म्हणलें की बाकीचे आसा, डावरी आसा, जावं डॉमेस्टीक वायलन्स आसा, जावं आनी कितें आसा. तुमी पळयलां चली आमी बायल मनीस अशें म्हणटात की पयलीं पसूनच एक डिपेंडंट कशी. कितलेंय म्हणा तुमी पूण बायल मनीस डिपेंडंट म्हणजे पयलीं बापाय एकूच मिनीट पयलीं बापायचेर डिपेंड रावता, मागीर जावं भावाचेर, जावं घोवाचेर, जावं भुरग्याचेर. पूण ही स्कीम जी दिल्या ती लग्न म्हणल्यार एक व्हडलोसो तांच्या आयुश्यांतलो हें आसा. आनी त्या वेळार जर रिणां काडची पडली, बापायक रीण चल्याक काडचें पडना, चल्याच्या आयुश्यांतलो व्हडलो खिणूच आसता. हय, हांव म्हणना तातूंत हो फरक हो की चलोय लग्न जाता, चलीय लग्न जाता. सो लग्नाचो खर्च दोगांयकूय आसा. पूण आमी चल्यांक एक वजें कशें म्हणटा, म्हणूनच हांव म्हणटाली की पुरुश प्रधान संस्कृती आमची चली घोवागेर वता. तुम्ही एक्सेप्शनल कॅन आय से समथींग की एक समाज आसा आनी एक स्टेट आसा. आतां आमी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीचे उलयता, आमी आतां समाजाचे उलयना. स्टेट जेन्ना पळयता स्टेटाचे दृश्टीकोन कितें की बायलांक आमी सामान्य ट्रीट करपाक जाय आनी जे कितें क्रायम्स जाता बायलांचेर तेजे आमी कितें सोल्युशन काडपाक जाय. ओके, सो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसपाक जाय की सोल्युशन काडपाक, हें न्ही की ताका बढावो दिवपाक. सो तुमी तर तुज्या आर्टिकला भितर तुवें म्हणिल्लें की दिस इज ही अधिकृत रित्या दिल्लो हुंडो. या official, because when you are giving at the time of marriage, okay, you're giving at the time of marriage to thing. If you don't get married, I don't get. If I'm not getting married tomorrow, I don't get. So तुम्ही बेसिकली ह्या लाडली लक्ष्मीच्या स्किमींतल्यान हुंडा पद्धती आसा तिका आनी प्रमोट करतात. न्ही, हुंडो हो एक आमचो समाजाचो स्टिग्मा अशें जर म्हणीत जाल्यार एखादो जेन्ना आमकां डिसीज जाता
तेन्ना आमी कितें म्हणटा की तो कसो प्रिवेंट करचो अशें म्हणूंक शकना ताका आमी कितें मेडिसीन दिवचें आतां आमकां So लाडली लक्ष्मी स्कीम मेडिसिन फॉर दॅट न्ही No, can I रिलीफ कसो say- दिल्लो no, आसा no. If you're giving rights to women, आता म्हणतात ते महाजन तू तिका हुंडो म्हणटा बट ती ताका पण रिलीफ हांव म्हणटा ताका मनशाक लग्नाच्या वेळार जे एक चली एक आवय बापायक बर्डन कशें जाता कितलेय म्हणा तुमी चलयेक काडून एक गजाल दिल्यार- कळना ते तुमची की burden चल्याच्या आवय बापायक बर्डन कित्याक जायना अशें हांव म्हणना चल्याच्या आवयकूय तितलेंच No, बर्डन आसा मागीर. पूण ना, आमचे समाज माझे म्हणणं की नाही, नाही, आमचो आय समाज अग्री विथ यू की समाज बायलांक हे दृष्टिकोनान पळयता एक दादल्याक दिसता की बायल रस्त्यार गेली ताका मॉलेस्ट करचे आनी कितें सो वॉट आर वी डुईंग आर वी फायंडींग द रायट सोल्युशन आमी ही जी हें आसा आमी बायलांचेरूच रिस्ट्रिक्शन घालता वयनी वाडत लायक इफ अ गर्ल गोज आउट विल से यू स्टे इन क्रायम इज बींग कमिटेड बाय अनदर मॅन ताका आमी सोडटा आनी चलयांक सांगता भितर पयली एकच गजाल सांगात मागीर ह्या गजालीचेर येवया. एक Solutions गजाल are wrong. ह्या भोंवणा भितर एक गजाल उरली म्हाका एकच सांगात की 18 वर्सांची चली जाल्या आतां आनीक ताजे नंतर आनी कितल्योश्योच चली आसात ज्यो 1 ते 18 वर्सां भितर आसात सध्या जांकां ही स्कीम मेळत रावतली हातूंतल्यान फाल्यां जल्माक येवपी भुरग्याची भ्रूण हत्या कशी थांबतली फाल्यां जल्माक येवपी भुरग्याची म्हणजे आतां जेन्ना पळयता चली मनीस की म्हाका म्हजें लग्न म्हणजे एक व्हडलें तुमकां दिसता की हो हो एकूच चलयांची भ्रूण रिलीफ हत्या हातूंतल्यान कशी थांबतली न्ही हांव म्हणना की हो रिलीफ घेवन हे रिलीफ घेवन जेन्ना हाजेर एक सोल्युशन आसा अशें म्हणना हांव ताका खुबशीं सोल्युशन आसात की एक अवेरनेस जावंक जाय की एकाच हाणें ती भ्रूण हत्या थांबतली अशें हांवूय म्हणना आनी कोणूय म्हणचोय ना कित्याक तर ताका खुबशी बाकीच्यो गोश्टी करची गरज आसा की जी अवेरनेस जावंक जाय मायंडसेट चेंज जावंक जाय जेन्ना चलयेक कळटा की हांव ह्या स्टेजींतल्यान वता आनी ह्या वेळार म्हाका हो जो मान सन्मान मेळिल्लो आसा की हांव कोणाचें तरी रीण म्हज्या फाटल्यान म्हज्या बापायक हांवें रीण दवरूं ना जे लग्नाचे वेळार हे म्हाका हो रिलीफ आतां मेळिल्लो आसा तेन्ना हांव म्हज्या चलयेचेर हांव म्हाका एकच अन्याय सांगात, करूं ना. रीण एकच म्हणजे गजाल सांगात. करोडपतीचे चेडवाक तर रीण खंय काडचें पडटा